एक दीस हांव बस स्टॉपार उबो रावून पेपर वाचतालो. इतल्यान एका ल्हान भुरग्यान म्हज्या पांयांक वेंग मारली. कोणालो भुरगो म्हूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका ताचें तोंडूच दिसना. निमाणें बसकुलाक धरून वयर उबारलो जाल्यार हो पोर तांदळांच्या साकार बशिल्ले वरी म्हज्या पोटार बसलो न्हय. म्हज्या पांयांक वेंग कित्याक मारली रे तुवें म्हणून विचारल्यार ताणें कितें सांगलें जाणा. वत लागता म्हूण सावळेक राविल्लो. म्हज्या पोटाची सावळी घेसर थंय कितें झाडां नाशिल्लीं? तवनासपोर. पोटान कावळे रडले. तुमचे कडेन उलोवंक रावल्यार हांव पोट भरूंक पावचो ना. घुंवळ येवन पडलो जाल्यार तुमचेर अपसरण नाका. पयलीं पोटभर खाता आनी मागीर विमानतळार वता. कित्याक म्हणजे म्हजो भाव येवचो आसा. हय वय, भायर गेला तो. वर्सान एकदां येता. एकलोच भाव तो म्हजो. खूब मोग करता. विमानांतल्यान देंवल्या बरोबर खाणाच्यो काशी म्हज्या हातान दिता. तो आनी कितें सांगता रे? उपाय? पोट भितर वचपाचो? आसूं, थोडे उपाय केले ना. दर एकलो नवो उपाय सांगता. हांवें सगळे करून पळयले. पयरूच एकल्यान सोंपो म्हूण उपाय सांगलो. उमटो न्हिदपाचो. आतां तुमीच सांगात, हे परिस्थितीन म्हज्यान उमटो न्हिदूंक जाय? फकत पोट जमनीक तेंकता. तकली उशार धरना आनी पांय जमनीक तेंकनात. सामको उदकान पेंविल्ले भशेन जाता म्हाका. तुमी असलोच कितें तरी उपाय सांगतले. म्हजें पोट भितर घालपाचो रामबाण उपाय म्हाका खबर आसा. आतां हांवें सामको निश्चय केला. तो उपाय हांव बेगिनाक बेगीन सुरू करतलों आनी हें धोल पोल करून उडयतलों. तुमकां सांगूं? सांगता सांगता तो उपाय म्हणल्यार दीसभर काम करप. पोट दुखसर व्यायाम करप. गरज तितलेंच खावप आनी सुमानांतल्यान एक दीस उपास करप. केन्ना म्हणजे आत्तां सुरू करता. बऱ्या कामाक वेळ नाका. मातशे रावात. उपाय सुरू करचे पयलीं विमानतळार वचून भाव हाडटलो त्यो खाणांच्यो काशी सोंपयता. मागीर रोखडोच उपाय सुरू. बरें, चल्लों हांव. वेताक चुकल्यार वावांक चुकतलो. भुरग्यानो, पळयलें न्हय? आळसायेन धोलयाचें जिवीत कशें नश्ट केलां तें? हेच धोलयाचे देखींतल्यान आमी आमचें जिवीत बरे तरेन जियोवया. आयचें काम आयजूच करया. देव बरें करूं.